रस्त्याच्या विस्तारीकरणाक गोयच्या जायत्या वाठारांनी विरोध जाता। विरोध केल्या उपरांत प्रकल्प अडकून उरतात आणि उदरगतीत आडमेळी येतात। रस्त्याच्या रुंदीकरणात जांची घरां दुकानां जागो वता तांकां सरकार दुसऱ्या थंय स्थलांतरीत करता। ताका लागून लोकांनी उदरगतीच्या प्रकल्पांक विरोध करचो न्ही अशें आवाहन उत्तर गोयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी केलां। खंयचोय प्रोजेक्ट करप आज आमी पळयतात पेडणे टू पोळ्यां पर्यंत ज्या पद्दतीन ह्या मार्गाचे काम जाल्लें आसा, खूब अडचणी आयल्यो, काही लोकांनी विरोधही केलो, परंतु खंय तरी येदो व्हडलो प्रोजेक्ट करतले, कोट्यावधी रुपयाचो प्रोजेक्ट करतले, खंय तरी कोणाक तरी थोडोसो त्याग करचो पडटलो। कदाचित आपलो गाडो आसतलो, आपले घर आसतले, त्या शिवाय हें पूर्ण जावना। परंतु गोंयच्या सगळ्या लोकांनी आपल्या खंय तरी थोडोसो हें कुशीन दवरून हे रस्तो करपाक मोकळीक दिली, थोडोसो त्याग केलो, त्या लोकांच्या मना पासून उपकार आठयता, तांकां धन्यवाद दिता। सगळे काही गोष्टी मनासारखे जात अशें ना, सरकाराचे कडे अडचणी असतात, काही स्पॉट अजूनही खंय तरी मातशे अडचणी आसात, उरल्यात त्या लोकांच्या मनात, काही लोकांच्या मनात तशें आमी करूं शकूना, परंतु ताका कारणां वेगळीं आसात। कारण ते करून गेले जाल्यार ताजे पेक्षा जास्त नुकसान ह्या प्रोजेक्टाक आनी लोकांक जाता। म्हणून कमीत कमी नुकसान न्हयच, ताची नुकसान भरपाई 4 पटीन सगळ्या ह्या सगळ्या गोष्टीचो, किंवा जर कोणाकय डिस्प्लेस जाले तांकां जमीन, तांकां कदाचित गरज पडल्यार तांकां घरय बांदून दिवपाचे प्रयत्न जे आसा ती नॅशनल हायवे आनी रोड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री निश्चितपणे करता। सगळ्यांक कोणाची दुकानां गेल्ली तांकां परत रिहेबिलिट करपाचे प्रयत्न सगळे करता, पण कोणाकय त्रास जायना। तरी आसतना काही गोष्टी ह्यो चलतात, कारण हे लोकशायेन विरोध करप सुद्दां गुन्हो न्हय, विरोध निश्चितपणे करूंक जाय। पण हो सगळो विरोध करतना समाजाचे, देशाचे हे हित आमकां सगळ्यांक पळोवपाची तीय गरज आसा। आनी परंतु हे सगळें समजून गोंयच्या लोकांनी जे काही ह्या प्रोजेक्टाक हातभार घाले तांचे तितले उपकार आमी आठयतात।